योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळयाच्या हेडलाइन्स। रातच्या वेळार पत्रादेवी चेकपोस्टार जाले स्टिंग ऑपरेशन। प्रवास करपी ट्रकाचेर आरटीओ आणि अबकारी चेकपोस्टार घेतात 20 ते 100 रुपयाचे कलेक्शन। दिवाळी लागी पाविल्ल्यान नरकासुरांची धडा रस्त्या देगेक मेळटात पळोवपाक। मोरजी मर्डीवाड्या वयल्या AK-47 बॉयजांनी चलयल्ली नरकासुराची नेटान तयारी। चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोय 11वे सुवातेर आशिल्ल्यान राज्यात खेळा अकादमीचे बरेच काळासावन वाडल्या मागणी। स्पोर्ट्स अकादमी अ मस्ट म्हणटा मंत्री सुभाष फळदेसाय। 10 तारखेमेरेन पावस पडपाची आसा शक्यताय। IMD नुकतायला मत चडशा सुवातांनी थोड्या वेळा खातीर गडगडाट सयत पावस घेतलो घालून। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। एंट्री फी अशें म्हणटात ते राज्याच्या हेर जायत्या सीमेचेर पसरला अशें दिसता। रातच्या वेळार जाल्ल्या स्टिंग ऑपरेशनात पत्रादेवी बॉर्डरा वयल्यान प्रवास करपी ट्रकाचेर आरटीओ आणि अबकारी चेकपोस्टार 20 ते 100 रुपया घेवपाची म्हायती मेळ्ळी। पळयात आमच्या पत्रकाराचे संवाददाराक चौकशी उपरांत पुलिसांकडेन वतना शीम उमटना त्रास जावचो न्हय म्हूण ड्रायव्हरान 20 ते 100 रुपया मेरेन फारीक केल्ल्याचे दिसून आयले। आमच्या पत्रकारांनी जायते ड्रायव्हर हातात वा परवाने भितर पैसे घेवन सापडल्यात। एंट्री फी अशें म्हणटात ते बेकायदेशीर आसून ट्रक चालकांकडेन कायदेशीर परवाने आनी वाहन कागदपत्रां आसपाक जाय, पूण ड्रायव्हरांनी पुलीस त्रास म्हणटात ते टाळपा खातीर 20 ते 100 रुपया फारीक करतात। किती पैसे? 50 फक्त 50 हा फक्त 50 कोणाला देतात? कोणाला देतात? हा कुठे देतात? याच्याकडे द्या, याच्याकडे द्या। किती आहेत? दाखवा। 50 रुपये कशाला देताय? दररोज देताय तुम्ही? आम्ही कधीतरी येतो वगैरे मग तिथं पण देताय, तुम्ही तिथं पण देताय? दोन्ही ठिकाणी देतात तुम्ही? दोन्ही ठिकाणी देतात। मग इथं 50 रुपये आणि तिथं किती देताय तुम्ही? 50 देतो, कधी कधी 100 पण घेतात। 100 पण घेतात तिकडे पुढं नाही महाराष्ट्र एक्साइजवाले 10-20 रुपये घेतात। 10-20 रुपये घेतात आणि इथं चेकपोस्टला 50 रुपये। 50 रुपये किती महिन्यातून किती वेळा येत आहे? एक वेळा 2 वेळा नॅशनल आहे। आता दररोजचं झालेलं आहे। चला चला द्या, त्यांना द्या। या रे या, दोघे द्या, पैसे द्या आणि हे द्या। चला दिवच्यात पडतले ते हां हां हे 20 रुपये तुम्ही तिथे ना ते द्यायचे। हां आणि पेपर कुठे आहे? हां पेपर घ्या। मग तुम्ही ते 20 रुपये कशाला देताय? त्यांनी बिल चेक करते त्यावेळेला हां बिल चेक करते। दर वेळा देताय? सिक्का मारने का। सिक्का मारने का 20 रुपये। आज नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी दिया ही नहीं। अभी तो अभी आ रहा है वही। अभी देके जाएंगे। कितना लेते हैं? कितना देते हैं? कितना रे स्टैम्प मारने के लिए? 20 रुपए लेता है, कभी कभी लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। कौन लेता है? मुझे बोलो 20 रुपए कौन लेता है इधर के स्टाफ? अभी कौन है, अभी नाम तो नहीं पता सर। पर इधर लेते हैं? कभी कभी लेते, कभी कभी नहीं लेते। गाडीत इधर आहे पैसे? पैसे किती आहेत? गाडीत नाही पैसे, हातात किती आहे? किती आहेत? 20 रुपये। 20 रुपये घेतात तर कशासाठी घेतात हे? नाही हो, तुम्हाला 20 रुपये कशाला आता तुम्ही हे 20 रुपये का देताय? ते सांगा ना, एवढंच सांगा। एंट्रीसाठी म्हणजे तुम्ही उगाच दिलात पैसे 20 खूप रुपये? झाले का? खूप झाले, मला द्या 20 रुपये। मग हे कशाला दिलात तुम्ही? स्टॅम्प मारण्यासाठी काय? हा घेतात ना तुमच्याकडे? तसेच बॉर्डरी वयल्यान येवपी काय सोऱ्याचे ट्रक कागदाचेर दाखयल्ल्या सोऱ्या आंकड्या परस चड सोऱ्याची येरादारी करतात अशी माहिती गोपांनी दिल्या। पळयात एक ट्रक थांबयलो आणि सोदलो तेन्ना तातूंत सोऱ्याचो साठो आशिल्लो।
हे उपर पळय मरे हो सोरो आणि वो चेक करपाचो नासलो इतलो सोरो रे हो जो साहब बिल पे है वही गाड़ी के अंदर मालिक। नाही बिल भी देखेगा दारू भी देखेगा फायरबॉल ये हिसाब सेम थप्पिंग है। फायरबॉल सब ऐसा ही सब योगी साहब हाँ अच्छा जी ओके ओके म्हणजे ऐसा बोल के जाते हैं आप। स्टिंग वेळार थळार हाजीर आशिल्ल्या काँग्रेसीचो कार्यकर्तो संजय बर्डे हांणी मुख्यमंत्र्यान राज्यातल्या पुलीस आणि अबकारी खात्याक ढील सोडून दिल्याचो आरोप केला. पळयात हांगासून सोरो तुमी कहो सोडटात कोट्यान सोडटा हांगासून सोरो महाराष्ट्रान चल्लो आंबोली चल्लो थंय सोरो धरतात ते पुलिसांक कशें कळटात. हांगा जर सेटींग जर जालें न्ही तर फुडें हांगा जर सेटींग जर जावंक ना हांगा सेटींग जर केलें किंवा थंयसर सेटींग केलें ऑटोमॅटीक थंयसर सोरो धरता. कित्याक लागून सेटिंगाचें चल्लेलें हांगा तुमी कित्याक लागून सेटिंग जाता हांगा सेटींग जाता न्ही. फाटल्या दिसांनी खरो सांगू तुमकां हांव नारायण घाट जो कमिशनर जो आसलो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो जेन्ना आमी सोऱ्याचे हांगा पत्रकार भावांनी रिपोर्टींग केलें सगळें केलें पेपराचेर येयलें ताका आमी विचारलें हांवें पर्सनली वचून म्हाजे 3-4 मनीस आसले तो सांगता नारायण घाट की हांगाले पत्रकार भाव जे आसा हांगा जे रिपोर्टींग करता चुकीचें रिपोर्टींग करता आनी कित्याक लागून काय विचारलें हांव ऑन रिकॉर्ड सांगता नारायण घाटान म्हाका सांगलें तुमकां सांगता हांव ताका हांवें विचारलें कितें रॉंग करता ना जे आमी जेन्ना सोरो जेन्ना मॅन्युफॅक्चर जेन्ना करता तेन्ना सोरो व्हरपाक जे होलसेलर्स आमी जे कोण व्हरपाक येता थंय पयशे फारीक करता म्हणून थंय पयशे फारीक केल्यार पूण हांगा कित्याक गरज आसा म्हाका मुवालो. हांवें ताका कितें विचारलें म्हणजे हांगा जे पयशे कलेक्शन जे करतात ते कोणाक पयशे तुमी एकठांय करून दितात. हांगा जे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे डेप्यूट केल्लेले आहा तांकां पगार कोण दिता मुख्यमंत्री स्वताचो दिता काय आनी कोण दिता. ताका लागून तुमी ह्या कित्याक लागून ओपन दवरात मरे हांगा कित्याक लागून दवरात तुमी वचो न्ही सोरो हांगासून आख्खे भारत देशाचो एक भाग आसा भारत आमचो महाराष्ट्र वचो न्ही तांकां अशें तरी म्हणचें पडलें न्ही. गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक येणावळ जर येवंक जाय न्ही हांगा कडक आसपाक जाय. मुख्यमंत्री हो कडक नात. मुख्यमंत्री आपणाक आयज तो कोल्हापूरचो सरकार कसो वागता महाराष्ट्र सरकार कसो गोंयचो सरकार चलयता तसो वागता मरे ताका विचारपी कोण ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. गोय गुंतवणूक प्रवर्धन आणि सुविधा मंडळाची 35वी मंडळ बसका झाली. या बसकेत मंडळान 180 कोटी प्रस्तावित गुंतवणूक आणि 1208 जणांची रोजगार संभाव्यताय आशिल्ल्या 7 प्रकल्पाक मान्यताय दिली. तसेच मंडळान आदी पद्धतीन घेतिल्ल्या प्रकल्पाची आणि एज ऑफ डुईंग बिझनेस उपक्रमांची प्रगती नियाळ घेतली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गिबा म्हळ्यार गोवा आयटी बिझनेस असोसिएशन या संघटनेन व्यावसायिकां खातीर खासा कार्यावळ घडोवन हाडली. व्यावसायिकांनी हे कार्यावळीचो व्हडा संख्येन लाव घेतलो. पळयात पुराय बातमी. आमचे ॲक्च्युली इयरली वी 3 times quarterly we organize this event as a tech day. So this is the 3rd tech day of our tenure. So in which we get many brands to showcase their products and give training to our all IT dealers of Goa. So in this event we have Canon, which is providing imaging solutions from printing, cameras and everything. And other than this we have Netgear, which has got a complete range of all networking products with the managed, unmanaged type of network. So and third one is CP Plus, which is very popular brand in India for security and surveillance products. So these all products have participated today and they are showcasing their products, and which will benefit our all dealers of Goa for as a new opportunity of business to get into, and they will get a training also today as a part of this tech. आज पार्टिसिपेंट्स 3 आसा आणि आमचे जो एटेंडीज आसा जो डीलर्स
ते आमचे जवळ ऑलमोस्ट एक 150 लोक आसतले. हे जो आमी ऑर्गनायज करता हेतून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमचे हेतून खुबशे सेगमेंट ॲड जाल्ले आसता. पयलीं कितें आसलें की आमचे कडेन फक्त लॅपटॉप विकताले लोक आनी कितें म्हणटा आमी प्रिंटर्स विकताले. आयचे डेटीर आमचे डिलर्स दे आर प्रोवायडींग लायक सोल्युशन्स इन्क्लुडींग लायक होम ऑटोमेशन्स, ऑफिस ऑटोमेशन्स, पॉस्ट सोल्युशन्स. आतां ज्यो आमचे हांगासर इवन ग्रॉसरी शॉप ज्यो आसा ते कन्वर्ट जाता, दे आर मेकिंग इट कंप्युटरायज्ड. सो ताका ज्यो लागता म्हटल्यार तुमकां वेईंग मशीन जालें, सो बिलिंग मशीन जालें, बारकोड स्कॅनिंग जालें, बारकोड प्रिंटींग जालें. दीज ऑल न्यू प्रोडक्ट्स वी हॅव इंट्रोड्यूस्ड इन आवर टेक डे, ज्यो आयचे डेटीर डिलरांक एक रेवेन्यू बी दिता आनी एक बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी बी दिता. We are always comfortable in our own zone. So if we are selling PC, we are very happy with it. We sell 10 numbers or 5 numbers or 50 numbers. We are always happy. Business is not that we say like, अरे ये महीना ठंडा गया. So business अच्छा है, इसमें तो मजा आ गया. Otherwise, we never think out of the box. So that's why we need to come out of our comfort zone and find some solutions for our business to sustain for a long. And second thing is like, this is the time you start with multiple solutions. You cannot rely on one thing. So if you are into IT, so don't think about only PC, printer, whatever it is. Try to move on with a smart solution. There are lots of things which are come in the market. So people, rather than asking you to PC, they come for a solution which is like smart home, yeah, smart office, or automation of buildings, societies, many things. Now burglar alarms, or smoke detectors, or door sensors. Many things we never think that as our part of business. I think 4 channel, 8 channel or 16 channel and 32 channel with the 1 SATA, 2 SATA. Depend upon the Capture something till the time you print it. Whatever you can think about in terms of products, we have it all. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल चलवी. चिंचेनी पंचायतीक बीडीओन नोटीस धाडल्या. रस्त्या कुशीक आशिल्ली धोक्याची झाडां बेनात म्हण. पूण पंचायत विचारता झाडां बेनपाक फंड दितलो कोण? सरकारी फंड पावना. सरपंच व्हॅलेंटिनो बारेटोन विचारला. पळयात पुराय बातमी. पावसा पयलीं रस्त्या कुशीची धोक्याची झाडां बेणपाची जबाबदारी पंच पालिकेची. सरकाराचो फंड ते खातीर वापरतात. सरकारान पंचायतीचो निधी वाडोवन दिवचो अशें सरपंचान मागला. तेच बरोबर ताणें थळाव्या लोकांकडल्यानय सहकार्याची ताणें अपेक्षा दवरल्या. फ्रॉम BDO ऑन कोण पॉलिटिकल पार्टीन तांकां मेमोरंडम दिल्लो, तेजेर ते आतां मातशें जाग जाले आनी ते सगल्या पंचायती तेमी हें दिलां झाड कातरची म्हणून. झाड खरें कातरपाची, बट फंड कोण दितलो? गेले ते फाटी आमकां 25,000 दिल्ले तेमी झाड कातरपाक. सो 25,000ची मॅक्झिमम जालें जाल्यार 4 झाड जायत कातरपाक, बाकी पयशे विसरून हाडपाचे. ओके, आम पयशे मोटले जाल्यार आमकां एप्रुवल घेवपा पडटा. 5,000 वयर पंचायतीच्यान मोडपा जायना. आम एप्रुवल दिल्यार BDO लेवलाचे आमगे हिंग वॉज फायल, थिंग वॉज फायल म्हणून तशें करून आमकां ते ट्रबल करता. सो पंचायती रिस्पॉन्सिबल, बाकी डिपार्टमेंट्स गेले, थिंग फॉरेस्ट म्हण आहा, फायर ब्रिगेड म्हण आहा, डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हण आहा, हे एम कांय करप ना. फकत वयरसावन सगळं धाडपाचें लेटर. आतां गेले ते म्हयने आमी 2 जाण सिटीजन आमगेले विलेजरान मुखार सावन आपणाय भाटांतली जी रस्त्याची झाडां आहाय ती तेमी कातले आनी हांव तेका एप्रिशिएट करता. हेच भाशेन गांवच्या लोकांनी मुखार सरपा जाय. जे खरें झाडां रस्त्यार आहाय, दुसऱ्या लोकांक त्रास जाताय, केन्नाय पडपा आहाय, पीपल शूड कम फॉरवर्ड एंड डू द नीडफूल. एवरीथींग समज तूं सरकार म्हणजे पंचायतू करता म्हळ्यार जावपा ना न्हू. आनी आमची रीच पंचायत काय न्हू ती. हांव आमगे पंचायत लेवलाचेर सोडून गव्हर्मेंटान आमी फंडींग करपा जाय. आमी फॉर जेन्युअनली कोतले आमी काम. सो हो सायकल कोणा एक्सिडंट जालो. आमी मेन डिसिजन केला ते म्हणजे ते फॅलिंग ऑफ ब्रांचीस, ट्रीज. आतां आमी तुमी जाणा आसतले आज आमकां एक सर्क्युलर येयला BDO गेलो म्हणजे झाडां आहाय ती कातरपा जाय म्हणून. पूण इश्यू कितें आतां सगळ्यां गेली प्रायवेट, म्हणजे लोकांगे झाडां, प्रायवेट प्रॉपर्टीची झाडां आहाय. लोक एक पाटी गेल्यार ती कातरून दिनाय. पूण आयज तुमी जाणा आसलेले नावेली एक एक्सिडंट जावन एकटी बायल मेली. पूण आयज तेजे लोकांनी एक विचार करपा जायो. आयज आख्खे आमगेले चिंचिणी देखून गांवांनी झाडां आहाय, लोकांनी मुखार सरपा जाय ती कातरपाक. जे पंचायत एसिस्टन्स दितले जावं पुलीस वो कितें कातरपाचें तें दिवपाक जाता. पूण फंडींग कंट्रिब्युशन शूड कम फ्रॉम द पब्लीक. आतां पंचायत कितू म्हूण फंडींग करतली?
सो हे कंट्रीब्यूट जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान नरकासुराची धडा रस्त्या देगेक पळोवपाक मेळटात. तरणाटे मुखवटे बाजारांतल्यान हाडटात ते भायर घरा कडेन लेगीत करतात. सध्या तरी तरणाटे नरकासूर करपात गुल जाल्यात. पळोवया मोरजी मर्डीवाडा वयल्या AK-47 बॉयजांनी चलयल्ली नरकासुराची तयारी. मर्डीवाड्याचे भुरगे कितले दीस जाले तुम्ही नरकासूर करता? आता जवळ म्हाका दिसता आता एक म्हयनो तरी जालो आसता नरकासूर करता. आणि आता आमकां भुरग्यांचो बीन आता साथ आमकां बरो गावता. आणि डोनेशन बी कोणाक घेतले का तुमीच वाडवले? आमकां तल्ले बीन कांय ना हे. आमी आमचे भुरगे 50-50 काडटा आनी हे करता. वाड्यावयले डोनेशन घेवन वाड्यावयलेच भुरगे तुमी जमून भुरगे करता करता सगळे. आणि कॉम्पिटिशनाक बी व्हरता का? हे फावटी आमी चिंतलं कॉम्पिटिशन व्हरता. ट्रेनी आतां एक जावपाचें पेडणे लोक हेचो आतां व्हरपाक चिंतता आमी. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सध्या चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंय 11वे सुवातेर आशिल्ल्यान राज्यांत खेळा अकादमीचे बऱ्याच काळा सावन मागणी वाडल्या आनी वेगवेगळ्या मळा वयल्या फुडाऱ्यांनी अकादमी खातीर गाराणें घातला. 37व्या राष्ट्रीय खेळा निमतान उलयतना समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले, गोंयांत खेळा अकादमी आसप गरजेचे आनी राज्यांत खेळा अकादमी आयल्यार गोंयच्या खेळगड्यांकी बरे प्रशिक्षण मेळटले. बऱ्या मुळाव्या साधन सुविधा विशीं म्हळ्यार गोंयांतल्या खेळगड्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर स्पोर्ट्स अकादमी ही सगळ्यात बरी आदर्श अशें डेम्पो गटाचे अध्यक्ष श्रीनिवास डेम्पो हांणी सांगले. आमी खूप व्हडले वर्ल्ड रिप्रेजेंट करपी खेळगडी हांगा पळयल्या इन डिफरंट डिसिप्लिन्स, इन डिफरंट गेम्स, इन डिफरंट स्पोर्ट्स. सो बरें दिसता की आमकां एक स्फूर्ती मेळ्ळी आसा, एक चेतना मेळ्ळी आसा, एक उर्बा मेळ्ळी आसा की गोंयचे जे खेळगडी आसात ते अत्यंत राष्ट्रीय स्तराचेर बरे कामगिरी करपाक शकतात आनी वर्ल्ड रिप्रेजेंट करपाक शकतात. गोंयचे डिमांड आहा की गोंया स्पोर्ट्स अकॅडमी जावच्या त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंया तुमचे गोंयांत स्पोर्ट्स अकॅडमी जाली जर जाय जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक आमकां कोचीस बरे मेळपाक शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें मेळपाक शकता आनी खंयच्याय डिसिप्लिनीन भितर मुखार वता आसतना सरकाराचो सपोर्ट मेळपाक शकता. इट इज अ मस्ट. तर दुसरे जायते एथलेटिक्साची आतां मागणी आहा की स्पोर्ट्स अकॅडमी गोंयांत जावची. तुमचे हय, म्हाका दिसता स्पोर्ट्स अकॅडमी ह्यो जावकूच जाय. आतां आमचे उद्योग समूह पळयत जाल्यार आमची फुटबॉल अकॅडमी आसा, तशेंच पब्लीक प्रायवेट पार्टिसिपेशनान म्हाका दिसता जायते स्पोर्ट्साचे अकॅडमी इवॉल्व जावंक जाय. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां क्रिएट जाल्लो आसा पूण आतां ट्रेनींग गोंयच्या भुरग्यांक जाय आनी ट्रेनींग जावपाक अकॅडमी इज द बेस्ट मॉडल. म्हणून म्हाका जाल्यार दिसता की अकॅडमी फुडें जावपाक जाय ही एक गरजेची गजाल आसा. Yeah, different academies should come. It's not only for fencing, different game, different sport. Academy comes, it will be a regular centers. Once the regular center comes, the practice and the hard work surely will give the much more medals for all the games.
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि संगीता ओली. पणजेच्या तालेगाव कम्युनिटी हॉलात फर्निचर एक्सपोचे 4 दिसाचे प्रदर्शन घडून हाडला. घरच्या सजावटीच्या विविध वस्तूचे प्रदर्शन फर्निचर एक्सपोन चालू केला. लोकांचो ताका उपाट प्रतिसाद लाभला. घरांक उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटींच्यो वस्तू अशे तरेचे आयटम विकपी स्टॉलां कम्युनिटी हॉलात प्रदर्शनाक दवरल्यात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात आणि तांकां उपाट प्रतिसादय मेळटा. सोमारा 6 तारीख मेरेन प्रदर्शन चालू उरतलें. And we have an expo here at Talegaon Community Center, and this started yesterday on the 3rd, and this is going to take place till the 6th of this month, that is till the Monday. So here we have more than 100 stalls of different vendors with different kind of furniture, starting from the contemporary sets to the shisham wood to the teak wood, and a lot more for you guys to see. So I suggest you walk in and have a look, since you might have to set up for this Diwali something new at your place, and there are beautiful offers going on. And other than that, you also get to see some consumer stalls and a beautiful outdoor stall wherein you can find a lot of outdoor stuff. And the expo will begin from the 10 in the morning till 9 in the night. So you guys are most welcome to have a look and purchase something nice for your families, and happy Diwali. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगावकर आणि निखिल जल्मी. 2023 वर्साच्या वन डे विश्वचषकांतल्यान आनीक एक धक्को दिताना शेनवारा अहमदाबादात 5 फावटी क्रिकेट चॅम्पियन जाल्ल्या ऑस्ट्रेलिये आड डिफेंडिंग चॅम्पियन इंग्लंडाक अधिकृतपणान सर्तींतल्यान भायर काडलो. टॉस जिखल्या उपरांत इंग्लंडान ऑस्ट्रेलियेक गुण मेळोवन दिवपाच्या हेतान पयली मैदानाचेर खेळपाचे निवडले. पयल्या डावात मार्नस लाबुशेन 71 धांवड्यो करून ऑस्ट्रेलियेक फकत 286 धांवड्यो मेळ्ळ्यो. ताका जाप दिताना इंग्लंडाक 2 विकेटी हारले. पूण डेव्हिड मॅलन आणि बेन स्टॉक्स हांच्या 84 धांवड्याच्या भागीदारींतल्यान इंग्लंडाचो दाव स्थिर उरलो. रोखडेच ऑस्ट्रेलियन परतून खेळात प्रवेश केलो आणि नेमान अंतरान विकेटी घेवन इंग्लंडाचो डाव 253 ऑल आउट जालो. ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ॲडम झांपा हांणी बॅटा वांगडा 3 विकेटी घेवन 29 धांवड्यो करून मॅन ऑफ द मॅच किताब जिखलो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. 10 तारखे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायला. चडशा सुवातांनी थोड्या वेळा खातीर गडगडा सयत पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. देखून सादुरताय बाळगुची. 6, 7, 8 आणि 9 नोव्हेंबराक कांय सुवातांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार 10 तारखेक एक सुरेश सुवातेर हलको ते मध्यम पावस आणि गडगडपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायला. देखून लोकांनी सादुरताय बाळगुची. आता पावस पडलो तरी तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. आयचे चढावत आणि उणे तापमान सुमार 35 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले.
10 तारखेमेरेन बेमोसम पाऊस, हलको ते मध्यम पाऊस आणि गडगडपाची शक्यता आहे. आयतारचे तापमान 35 डिग्री आणि 24 डिग्री सेल्सियस. गोयच्या बोटधन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.